काल वैयक्तिक काल करप नाही. काल एक अशें आयलां की युअर पार्टी वील नॉट गो फॉर म्युन्सिपालिटी इलेक्शन्स ऑन पार्टी लायन्स म्हणून आयकलां कन्फर्म हे हय कितें कारण आमी आमकांय दिसता तशें की आमी सरकाराक मुख्यमंत्र्याक आमी सांगिल्लें आसा की जमता आसत जाल्यार पार्टी लायनार न घेता इतलीं वर्सां ज्या तरेन म्युन्सिपालिटी निवडणूक जाता विदावट सिंबॉल पार्टीचे त्या प्रमाणे ती चालू आसुनी अशें आमी तांकां सांगिल्लें आसा. फायनली निर्णय सरकाराक घेवपाक जाय आनी सरकार जो कितें निर्णय घेता तो आमकां एक्सेप्ट आसतलो. तुमच्या पार्टी पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान म्हणलें की पार्टी लायनीचे जावचे अशें तेजें मत आशिल्लें. खूब जाणां थोड्या जाणांक दिसतालें की पार्टी लायनार घेवं जाय म्हणून, बट कशें जाता की पार्टी लायनार घेतल्या नंतर वार्ड जे आसा गोंया भितर ते तशें थोड्या म्युन्सिपालिटीनी सामकेच बारीक वार्ड आसात. कांय म्युन्सिपालिटी पेडणे आसत वाळपय थंय तर म्हाका दिसता 1000च्या भितर म्हणजे 500-700 अशे मतांचे वॉर्ड आसात आनी ताका लागून त्या वॉर्डा भितर जर पार्टी वायज जर निवडणूक जाली जाल्यार मागीर अडचण जाता की एकाच वाड्या भितर आमचेच कितले तरी कार्यकर्ते उबे रावपाचो प्रयत्न करतात आनी म्युन्सिपालिटी निवडणूक जी आसा ती बऱ्याचदा वैयक्तीक लेवलचेर निवडणूक आसता न्ही. एखाद्याचे जर त्या हातून तेंचे घरचे आनी कोण कोण बरे मागपी आसा जाल्यार ते मत करतात त्या वेळाचेर पार्टी वगैरे ते तशें सो व्हडलें फायनली कोणी जिखून येयलें ते तुमचेच मागीर. तशें न्ही कारण आमी पॅनल हें आसतलेंच न्ही त्या पार्टीचें फक्त इतलेंच आसतलें की सिंबॉल आसतना पण त्या हातून हें आसतलें कारण आमी जिल्हा पंचायत पार्टीचेर खेळटले जिल्हा पंचायती व्हडली मतदारसंघ 15,000 20,000 अशे वोटर आसात त्यामुळे थंय करप वेगळें आनी पंचायत निवडणूक किंवा म्युन्सिपालिटी निवडणूक हे सामकेच बारीक वाड जातात. म्युन्सिपालिटी इलेक्शन बेगीन जावचें तुमकां दिसता. टर्म सांगिल्लो आसा न्ही एप्रिलच्या पयलीं जावं जाय जाय. जातलें कारण तेंच्यांनी एडमिनिस्ट्रेटर 31 जानेवारी नंतर एक परत जो 3 महिने वाडयला एडमिनिस्ट्रेटर त्याला ताका लागून ते 3 महिने हातून जातलें अशें म्हाका दिसता. म्युन्सिपालिटी नासली ती भायर काडली आता परत लागू करपाक ना तशें ना तें ताळगांव कशें आसा ताळगांवचो पण विचार आसा? ना ताळगांव कशें आसा की ताळगांव भितर थोडी एरिया आसा ती ऑलरेडी म्युन्सिपालिटीन येता आतां आनी पंचायत ही वेगळी आसा त्यामुळे आमदारांनी क्लियर केलें न्ही तशें कांय सद्या ना म्हणून.